गोंया भायर रिक्रुटमेंटाच्यो जायराती करपी कंपन्यांचेर कारवाय करपाची शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या. जीसीसीआयचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेपो म्हणटा सरकारान कंपन्यांक सक्ती करची न्ही. जायत्या वेळार खंय गोंयांत स्किल कामगार मेळनात. म्हाका दिसता दीस फायन इज अ लिटल टू स्टीप, म्हणजे स्पेशली फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर पीपल. कळ्ळें, हांव व्हडल्या धंद्याचें उलयना, पूण आजूच जर कॅबिनेट डिसिजन जालां जाल्यार आमकां तें आमच्या मॅनेजींग कमिटी मिटिंगेन घेवचें पडटलें, मेंबराचो फीडबॅक घेवचो पडटलो. आनी जर तर मेंबरांक दिसता की द फी इज टू हाय, पळय प्रत्येकाक, आनी आय कंप्लिटली अंडरस्टँड द स्पिरीट की गोंयकारांक प्रेफरन्स मेळपाक जाय जॉबाक, आनी हातून दुसरो ओपिनियनूच ना. पूण एट द सेम टायम कितें जाता, थोडेशे स्किल्स पळय आसता न्ही, त्यो स्किल्स एक एकदां आमकां मेळना इंडस्ट्रीक. ह्या विशयाचेर जीसीसीआय चर्चा करून निर्णय घेतली. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रींक सरकारान घाल्ली फायन खंय चड जातली. स्किल बिल्डिंगाचेर सरकारान फोकस करचो. स्कील बिल्डींग ह्या आमी आमकां, आनी हांव गव्हर्मेंटानूच म्हणना, प्रायवेट सेक्टरानूय इनिशिएटीव घेवंक जाय की बाबा गोंयच्यो इंडस्ट्री कितल्यो आसा, कसले तरेच्यो आसा, आनी थंय स्कील रिक्वायरमेंट कितें आसा. हे तर आमी थ्रू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट एंड थ्रू गव्हर्मेंट हेल्प स्कील बिल्डींग करीत जाल्यार हो विशय ऑफ नॉन गोवन गेटींग एम्प्लॉयड येवचो ना. कित्याक मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जे हांव उलयतां, आमच्या मेंबरा कडेन उलयतां, ते म्हणटा एक एकदां स्कील आमकां मेळत ना, एडवर्टायज करून मेळना, हातून लेबर डिपार्टमेंटान वचून मेळना. म्हणजे तें मातशें म्हाका म्हणजे नम्र विनंती आसा सरकारा कडेन, तोय मातसो फॅक्टर हें करचो. आनी जी हे क्वांटम ऑफ पेनल्टी आसा न्हय, ती आमी मातशी स्टडी करची पडटली. आनी आमच्या मेंबरांक तर दिसता की बाबा स्पेशली जे स्मॉल स्केल बिझनेस आसा तांकां इफ इट इज टू स्टीप, देन वील मेक एप्रोप्रिएट रेकमेंडेशन ऑर रिप्रेझेंटेशन टू द गव्हर्नमेंट. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.